Tobit 11 Prokasnni chapter 12. त्या दिसांनी लग्नाचो उत्सव सोंपतोच तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपोवन म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या सांगाता वचून आयला ताका तुवें कितें फारीक करूंक थारायलां? थारायलोल्यावन ताका ओदीक दी. ताणें जबाब दिलो, बापा, हांवें ताका कितलें म्हूण दिवचें? ताणें म्हजे बरी हाडलोल्या दायजाचें ओद पर्यंत ताका दिल्यार म्हाका कांयच उणें जावचें ना. ताणें म्हाका सुरक्षीतपणी परतून हाडलो. म्हजे बायलेक ताणें बरी केली. ताणें दुडूय परत धाडलें. तुकाय ताणें बरो केलो. ह्या सगल्या खातीर कितें ओगलें हांवें ताका दिवचें? तोबितान म्हणलें, जें कितें ताणें हाडलां ताचें अर्थ ताका फावो कर. म्हणटूच तोबियासान आपल्या सांगात्याक आपोवन सांगलें, तुवें केलां त्या सगल्याची मजुरी कशी तुवें परतून हाडलां ताचें अर्थ तुका दवर आनी शांतीन वच. तेन्ना राफायलान तांकां दोगांयकूय कुशीन व्हरून म्हणलें, देवाची वाखाणी करात आनी तुमचे पासत ताणें केलां तितल्याय खातीर सगल्या रचना उजीर ताची स्तुस्त करात. ताचें नांव वाखाणात आनी वयर काडात. सगल्या मनशां मुखार फावो ते परी देवाची kortutvam परगट करात आनी ताका आर्गां दिवंक केन्नाच विसरूं नाकात. राजाचो गुट samball'lear बरो, पूण देवाची kortutvam porgôttunk एक वर्तो कायदो. फावो ते परी ताका आर्गां दियात, बरें तें करात आनी तुमचेर कांय वायट येवचें ना. आडगां नाडगां करून गिरेस्तकाय एकठांय करचे सुवातेर उपास करून मागणें केल्यार आनी प्रामाणीकपणान जिवन भीक घाल्ल्यार ओदीक बरें. भांगार पुंजावचे सुवातेर भीक घाल्ल्यार ओदीक वर्तें. भीक मन्नांतली वाटायता आनी सगल्या पातकांतली नितोल कोत्ता. भीक घालतात तांकां भरपूर जिवीत मेळटलें. पातक कोत्तात आनी वायट मार्गार चलतात तीं आपणाकूच लुसकाण कोत्तात. कांयच लिपोइनासतना हांव तुमकां सगळें सत्य सांगतां. राजाचो गुट सांबाळल्यार बरो, पूण फावो ते परी देवाची kortutvam porgôttunk एक वर्तो कायदो. हें तुमकां हांवें एक पावट सांगलां. तूं आनी सारा मागणी कोत्ताल्यात तीं हांवें सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार पावयलीं. हीं आनी वाचलीं म्हूण जाणो जायात. तूं mel'leank निखिपितालोय तीय खबर हांवें पावयली. जेन्ना जेवणावेलो उठून mel'leank पुरूंक वचूंक तूं फाटीं सरूंक नाय, तेन्ना तुजी परिक्षा करूंक देवान म्हाका धाडलो. आनी तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंक म्हाका पाठयलो. हांव राफायल सर्वेस्पराच्या वैभवा मुखार भितर सरूंक तयार आसात आनी भक्तांची मागणी देवा मुखार पावयतात त्या दुतां मदलो एकलो. भिरांतीन भरून ते दोगूय जमनीर पडले. पूण दुतान म्हणलें, भिये नाकात. शांती तुमचे सगळ्यां सदां सर्वदां देवाक दिनवासनी दियात. म्हजे वाटेन हांव तुमचेशी आसलों तेन्ना म्हजे अस्तंगी न्हय पूण देवाचे खुशे प्रमाणे हांव वावुरतालों. म्हणटूच ताची स्तुती दर दिसा गायात. तुमचे नदरे मुखार हांव खातां पियेतां सो दिसलों. पूण तशें न्हय, तें फकत एक दर्शण. आनी आतां पृथ्वीमेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात आनी देवाक आर्गां दियात. म्हाका धाडलोलो ताचेशी वेचो म्हजो वेळ पावलो. सगळें घडलां तितलेंय बरोवन दवरात. आनी तो वयर चडून गेलो. ते जमनीवेले उठले तेन्ना तो तांकां आनीक दिश्टी पडलो ना. आपल्या दुताक धाडून सर्वेस्परान आपणा खातीर केल्लीं व्हरतीं kortutvam तांणी वळखून घेतलीं. ते देवाक दिनवासीत आनी ताची स्तुती करीत रावले. देवाचें उतर हें.